Bastora, Colvale, Conceli, Duler, Giri, Mapsa, Parra, Pirna, Revora, Socorro आणि उकासाई. आयज ह्या 4 वरांचे मिसाक जशें हांव म्हणटालो आमचो म्हापशेंच्यो वारात आनी हेरूय आमचीं भावां भयणां दुसऱ्या भागांतलीं आसात. तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक म्हजो मोगाचो येवकार हांव दितां. आनी हे भेटे वरवीं आमचेर देवाची उपोट बेसावां पडची म्हूण हांव खतखत्यान मागतां, तुमचे बरोबर मागतां. तर सगळी ल्हानविकायेन भोगतीन आनी आत्म्याचे उर्बेन आनी एकामेकाक मागण्याचो सांगात आनी आदार दिवन हे मिसाचे भेटेन सगळीं आमी खतखत्यान वांटो घेवंक वावरुया. जायतीं बेसावां आमचे देवान ह्या नोवेनाच्या मिसा वरवीं ओतोवची म्हूण अशें जावं. बाबा भयणीनो, सांज जुजे वाजाची पोरबेची तयारी आयज तावन आमी सुरू कोत्तांव. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. ही तयारी आमकां सगल्यांक ओत्मीक फायद्याची जावंक जाय. देखून ह्या पयल्या दिसा थावन बरे भाशेन ह्या तयारेंत वांटो घेवया. आमच्या परिशोधीक यात्रेक एकचाराची आनी समुदायीक मोनान चलून जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या पयल्या दिसा आमकां आयचो दिसाचो विशय उलो कोत्ता. हे मोनान धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावया A8. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक एक खुशालकायेची सांज जावं येता. आनी हे मिसाचे भेटेक तुमकां सगल्यांक येवकार. आयज आमी सगल्यांक सोर एकठांय जाल्या ह्या पवित्र सुवातेचेर बागेवन जुजे वाज हाचे बेसांव जोडून घेवपाक आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी मागतांव आमच्या म्हापसा डिनरीच्या फिरगोसकारां पासत, आमच्या यादनिका पासत, आमच्या माद्री पासत आनी सगळ्या फामिली खातीर खेरीत भाशेन खतखत्यान आयज आमी मागुया. आनी तेच परी हें आयचें मीस भेटयलां. दिनवासणेचें मीस कशें भेटयता आनी बरे भलायके पासत मागता फ्रांसीस कार्वालो. खेरीत भाशेन फ्रांसिसा पासत आमी मागुया. देवान ताका बरी भलायकी फावो केल्या पुरो म्हणो कुडीची तेच भाशेन आत्म्याची आनी सुबाम आशिर्वादान आनी बेसानवांनी ताका भोल्ल्या पुरो म्हणो. तर दिनवाशी काळजान
हे मिसाचें बलिदान आतां आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनू, आयज आमच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयचो विशय आमचे परिशोधीक यात्रेन एकचारी आनी समुदायीक मनान चलून जेजूचो पाटलाव करुया. आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक उस्कायता. अशें करतना एकचाराचे आनी समुदायीक मन आपणावंक आमकां केरीत उलो आसा. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमचे क्रिस्ती जिविताचेर इल्लीशी नदर मारुया आनी जेजू भाशेन बापा सोवे आनी आमच्या पेले सोवे एकचाराची मोना जावंक, तशेंच हे बाबतीन आमचे बागेवंत जुदे वाजाच्या पावलांनी चलूंक आमकां कुरपा आनी मजत मागुया. आयज आमी केरीत भाशेन आमचे दियोसेजेच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरिबा गरजेवंताच्या वावरा खातीर आमी मागता. तेन्ना ह्या तरेकवार वावराचेर देवाचो शुभम आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. तशेंच गोवावेला आनी म्हापशा ह्या वारादारां पसत आयज मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सदांच तयार. एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक होच आमचो हुस्को आसता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या जिविताची पयण आमी कोत्ता, आमच्या पेल्याक पावोवपाक, गरजेवंतांक आदार दिवपाक घोडेक आमी फाटीं सरल्या. आमच्या शेजाऱ्याक घोडेक आमी दुखयला. आमच्याच फामिलींतल्या कोणाक तरी आमी दुखयला आसतलो. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास धरया. बोगसणे मागुया आनी व्हडल्यान आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोच भाग्योन सदांच आंकवार मोरेक सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पोरयान पोरजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उदोर पोरगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोलें. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदेक आनी ओदेक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची
विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. ती दोन दुतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुको नासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं कुस्कोल विस्मिता आनी खुणां घडटाल्यो. भावाटी सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सोगले बागा आसले. आपली बाटा विटां ती विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याची गोजी प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाची खुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाकांटाली आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सोर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. सगलीं म्हणुया. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. भोगतांच्या तुंबुनी संतोसाचे आनी जोडटेचे उल्हास. सोर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वोटी कोतवत्वा. सोर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जोईत वेले. सोर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वोटी कोतवत्वा. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सोर्वेस्पोराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सोर्वेस्पोराचें दार फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा चोंदीचो फातर. हें सोर्वेस्पोरानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. सोर्वेस्पोर आमचो देव तो आमचो उजवाड. ताले हातान धरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पर्यान मिरवणूक काडून येयात. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेळ नासलोलो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. साकून बापा तुजी पवित्र सभा तुज्या राजान एकठांय दवर. मोहिमा आनी पदवी तुजीच जेजू वरवीं सासना सासनाक. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात.
म्हजी कुशलकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आणि क्रिस्ता. अपुरबाईच्या भावा भयणांनो, आमी सगळीं पाटलावदारां आनी आमकां पाटलावदारांक आसा पाळ आनी मूळ आनी फळ. Every disciple, every follower of Jesus has got a root and has got fruits. आमचे मूळ पाळ कोण गाय? जेजू. आमचे मूळ पाळ जेजू ताई आमचो एकचार, एकवट. आनी हेच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आयच्या शिव वर्तमानाचो सुरवातेचो भाग आमी वाचलो जाल्यार जुवावाच्या 15व्या विस्वरान आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव दाक वेल आनी तुमी फांटे. जरी तर एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावना तो सुकता आनी मरता, पूण जरूय एक फांटो दाक वालीन चिटकून रावता तो पालेता आनी फळटा, becomes fruitful. जेजू दाखवेल आमी फांटे कितें दाखयता? जेजू आनी आमचे मदें एक सोयरीगोत, अ लायफ ऑफ रिलेशनशीप. आनी हे सोयरीगोतीक लागून आमी जेजूंत रिगता आनी जितली खोल आमची रीग जाता तितली आमी जेजूंत आकारून येता. The deeper the relationship, the more we are formed in Jesus. We become like Jesus. We imitate Jesus. The vocation of a Catholic is not just an admiration of Jesus, but imitation of Jesus Christ. आणि हो जावन आसा आमचो एकचार, एकवट जेजू लागीं. This is the root of our discipleship. आनी हे पाळ मुळाक लागून आमच्यांनी सुबां फळां दिवंक जातात. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता. कसलीं जावंक जातात आमचीं फळां? आयचें पयलें वाचप आमी बरे भशेन आयकलां. धर्मदुतांचो इतिहास आवेसवर 2 वळी 40 आनी 2 आमकां 4 फळां जी जरी तर आमी जेजूच्या एकवटान सोयरीगोतीन जियेता जाल्यार दिवंक जातात म्हूण लुकास आमकां उगडास कोत्ता. पयलें फळ धर्मदुतांची शिकवण घेवप. दुसरें फळ भाव भयणीपणाच्या एकचारान जियोप. तिसरें फळ उंडयाचे मोडणेन वांटो घेवप. आनी चवथें फळ मागण्यांनी वांटो घेवप. पयलें फळ बाबा भयणांनो, धर्मदुतांची शिकवण घेवप. धर्मदुतांची शिकवण घेवप म्हणल्यार धर्मदुतांनी दिल्ली शिकवण न्हय,
धर्मदूतांनी शिव वर्तमान गॉस्पल देवाचे उतर आसा ती वांटलोली शिकोण. आनी शिव वर्तमान कितें बाबा भयणानो, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. होच आमचो भावार्थ, होच भावार्थ आमी परगट्टा. आनी धर्मदूतांनी होच भावार्थ आमकां शिकयलो. आमचे फळ म्हळ्यार वी बिकम रिसेप्टीव टू दिस गॉस्पल. हे शिकवणेक आमी उक्ती आनी आयती जाता. ह्या खातीर बाबा भयणानो, हे फळ आमच्या जिवितान आमी जियेतले जाल्यार आमी देवाचें उतर वाचून, नियाळून, आपणावन, जिवन ह्या देवाच्या उतराक आमी गोवाय दिवंक. आयज आमकां उलो सगळ्यांक. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, भाव भयणीपणाचो एकठार सांबाळटाली. हें जावन आसा एक फळ, फेलोशीप, भाव भयणीपणाचो एकचार. आनी केन्ना भाव भयणीपणाचो एकचार जाता बाबा भयणानो, जेन्ना आमकां एक मन, सगळ्यांक एक मन, सगळ्यांक आमकां एक काळीज आसता. आमचे लागीं आसलेले आमी दुसऱ्यांक उदारपणी वांट्टा. आमकां उणें करून आमी दुसऱ्याची गरज पळयता. आमचे लागीं आसलेले आमी गरजेवंतांक, गरिबांक आमी वांट्टा. म्हाताऱ्या सवे आमी हुस्को दाखयता, पिडेस्तांक आमी भेट कोत्ता, एकसुऱ्यांक आमी सांगात दिता. हे वरवीं बाबा भयणानो, हे एकचाराचें, भाव भयणीपणाच्या एकचाराचें जे फळ आसा तें आमी जियेता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो, उंड्याचे मोडणेन वांटो घेताली. उंड्याची मोडणी म्हळ्यार मिसाची भेट, मिसाचो समारोप. आनी हे फळ बाबा भयणानो, मिसाचे भेटेच्या मिस्तेरान आमकां दिसती पडटा. अदीक करून बाबा भयणानो, आमचो एकवट मिसान दिश्टी पडटा. मीस आमकां सगळ्यांक एकठायता आनी दुसऱ्यांक मीस आमचो एकवट खुणायता. मास इज अ सायन ऑफ युनिटी and it is a means of unity, source of unity. आनी एकवट आमच्या क्रिस्ती जिवितान एकदम गरजेचो बाबा भयणीनो. जरी तर आमी एक समुदाय कसो जियेता आनी आमचे मदें एकवट ना जाल्यार आमचे क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना. Our Catholic life may become meaningless if we are not united among ourselves. It will not reflect the unity that we have with Jesus. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणानो, मागण्यांनी वांटो घेवप. अदीक करून विनोतीचे मागणे, द पावर ऑफ द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, इंटरसेसरी प्रेयर. गरजेवंतांक मनान धरून तांच्यो गरजो देवाच्या हातान घालून दैवीक आलाशिरो आनी बरवसो तांकां दिवंक, हें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें फळ. आनी हें घडटलें जेन्ना आमचो एकवट जेजू लागीं अदीक घट आनी थीर आसा. आमचे हात जंय पावनात थंय आमी देवाचो हात मागता. हें जावन आसा इंटरसेसरी प्रेयर, विनोतीचे मागणे. जायत्या जाग्यांचेर आमचे हात पावनात तेन्ना आमी देवाचो आदार मागता. एंड दीस इज द फ्रूट बाबा भयणानो. आमी यात्रेकारां, ही यात्रा चलतना जेजूच्या एकवटान रावन समुदायीक फळां आमच्या जिवितान उत्पन्न कोत्ता. अदीक करून आयतेपण, देवाच्या उतराक आयतेपण. आमचे लागीं कितें आसा ताची वांटणी, शेअरिंग, गिफ्टिंग, गिवींग. एकवट जो मिसान आमी दाखयता, जो मिसान आमी खुणायता. आनी विनोतीचे मागणे, गरजेवंतांची गरज आमी दैवीक काकुतीन घालता. ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना आमचे पाळ आसा ते आमी गोट करुया. आनी जेन्ना आमचे पाळ गोट आसतले, थीर आसतले, जेजू लागीं एकवट आमचो बरो आसतलो, तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक समुदायांत फळां उत्पन्न करतले. हेंच करूंक आमकां सगळ्यांक
जुजेवाजाचे मोजतीन या मिसान आदार मागुया. सगल्यो बी रावया. आयज आमी रित्या काळजांनी हांगसर येवंक ना. आमच्या काळजांनी आसा आवडे गरजो. ह्या वेळार ह्यो सगल्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपण चलयतना एकचाराचें मोण आपणावन आपले पोरचेक एकठांय सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर एका धर्मा मदें आसा ते एकचाराचें नातें मोनान दवरून शांतीची आनी समुदायीक जिविताची चाल आपणावन आपले राज नितीन चलोवंक बापाची मोजत मागुया. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो बापाचे आदीन करुया. ह्या समुदाया वरवीं जातलो वावर पयल्या क्रिस्तांवांचे देखीन एकचारान आनी सोहोबागेलपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे देवसिजीन चलतल्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्माच्या आनी गरिबां गरजेवंतांच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना त्या केंद्रांनी वावुरतल्या पासत मागतना तांणी सदांच जेजू सवे रिगून रावून सुबा फळां दिवची म्हूण मागुया. आयच्या दिसाक गोवा वेला आनी म्हापसा ह्या दोनूय वारादांतले यादनीक तोशी मोटवाशी आनी फिरगोसकारां भावा भयणां बरोबर आपली रोमारियां घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वारादांच्या वावराचेर बापाचो सुबां आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. धन्य देवा, खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्या. ह्या परिशदेन यात्रेन जेन्ना आमी वांटो घेता एका मोनाची आनी एका काळजाची जावंक आनी गरजेवंता सवें आदार दिवंक आमचें मन उक्तें कर आनी फावो ती कृपा आमकां मेळोशी कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयतना आमचे सुख दूख वावर दोंदो सगळे आमचे जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावया वेदीचे उंड्या सोवे. Jezu
म्हज्या भाव भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पयस चुकेच्या देवा सर्वेस्वर घेवया. भोव मोगाल बापा, सान जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहेन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco good porgotuja. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowian jedolo. Jezu melo, Jezu żywot zala, Jezu nowian
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची पिडेस्त जाणटी मातारी परदेसान वावर करतली. ह्या मिसान देवाक दिनवासतलो फ्रांसीस कार्वाल्यो हाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवून जुजे, बागेवून धर्मदुता, बागेवून जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायत्या लोकांनी तांचे पासत मागोंक लायला. जायतीं दुयेंत आसात, जाणटी आतरुणाचेर आसात, पेकोणीची गरज तांकां. जायत्या कुटुंबांनी रीण काडलोलें फारीक करूंक जायना, कश्टांक ती सांपडल्यान. जायते तरणाटे चेडे चेडवां एक वांकडे पावल मारून काळोखी रस्त्याचेर चलतात. तांचे पासत आमी मागोंक जाय. हेच भाशेन सगल्यांचो उगडास करया. भावार्थान मागत जाल्यार सगळें मेळटा. भावार्थानूच जेजूनच शिकयलें प्रार्थन ह्या वेळार व्हडल्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आयज आमकां जण एकल्याक म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोवें आसूं. मोगान आनी आस्त्या तोंडान एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
होच तो जेजू जो आमकां सुटका दिवपाक आपूण खुर्सार मेलो रगत वारोयलें तो जालो देवाचो मेंढरो देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक आपयली आनी ती सगलीं सुभागी तुझ्या घरात उजराड म्हाका भलायकी मेळटली पवित कुमियाव तयार जाला बावत्तान आनी सगळ्या भोगतीन जेजू आमच्या काळजांनी आमी शेवया फुडारी दाखयता ती मांडावळीन कुमियाव घेवचो म्हूण आमी विनोती कोत्ताव पवित कुमियाव जिबेर वो हातार घेवं येता दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित कुमियाव घेवचो न्हय पूण तांणी बसूनच रावचें म्हूण मागता ह्या वेळार गीत गावया आमी सगळीं एक Jesus,
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, सांत जुझेवाजाक मान दिवन यायच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसात. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार तुमकां आर्गां दिवपाचें, आमचें उपकारीपण आटोवपाचें, तुमकां देव बरें करूं म्हणपाचें. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या रोमारीच्या मिसाक तुमी आमचे मदीं आसात तें पळोवन आमकां बरें दिसलें, आमी खुशाल जालीं आनी त्यावन ओदीक आमी देवाक आर्गां दिता. तुमी आमचे पासत दुबाव वेरेत मागला. तुमकां म्हापसा वारादासून आयिल्ल्यांक आमी केरीत भाशेन सगल्यांक दिन वाचता, जावं ते आमचे पाद्री भाव जे कोण जाता ते पावल्यात, येवंक जाताले पूण तांकां घडोवंक ना. मोठभाशांक, लौकिकांक आनी हेरा भावां भयणांक आमी चड उपकारी देव बरें करूं म्हणटा. केरीत भाशेन ह्या वारादाचो दिन पाद्री कायतानो फेर्नांदीस पवित्र कुटुंबाचे ओ होली फॅमिली आल्त पोरवरी इगर्जेचो पादविकार जाणें भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो फिरगोसकारांक वांटून घालूंक. जावं मागीर आमचो पाद्रे कॅनेडी मेनेझीस OFM कॅप कापुचीन सोस्तेचो आमचो पाद्री भाव जो विक प्रोविन्शियल आनी वडील मोंदगिरी थंय तसो वावुरता आनी आयज तो येजमान यादनीक मुखेल यादनीक कसो आसा. तशेंच आमचो पाद्रे सावियो डी सिल्वा आसूम सायबिणीच्या कोपे लावन तो गिरी जाणें ह्या मिसार व्हरता बरीत देवाचें उतर परगट केला. आनी शेवटाक आमचो पाद्रे सेवील आंतांव OFM कॅप तोय कापुचीन सोस्तेचो सेंट एंथनी स्कूल हाचो कारबारी मॅनेजर आनी तसोच बोर्डिंग इन्चार्ज. जाणें आपल्या म्हाका अजापूच दिसलें ल्हान भुरगुल्यांक बरी कांतार कोत्तात, ल्हान भुरगुल्यांक घेवन ताणें हो गायन मंडळ तयार केला आनी आमची काळजां ओतमे देवाक हे मिसाचे भेटेंतल्यान उबारल्यांत. तुमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो आनी आतां हे मिसाचे भेटेन कांय जाणांनी सेवा धर्मोत्सव येयला, जावं वाचपां करून सुरवातीची उतरां बाबार्थ्याची मागणी आनी हेरां सगल्यांक कशे भाशेन ह्या मिसाचे भेटेक तयारी करतल्यांक तुमचेर आमी सगलो देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमच्या गवळीक वावराचेर भरपूर भाग्योन जुझेवाजाचे मजतीन देणी आनी बेसावां मागता. इल्लोसो तुमचो वेळ दियात म्हूण हांव मागता आमच्यो सदांच्यो ह्यो कळोवण्यो करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी आयज 7 जानेराचे ते 15 पर्यान हे पोरी मिसां आसतलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:30, 9:15 हें तुमी जाणात रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस जाचे आतां आमी आसा ह्या मिसांत. आनी 6 वाजता हे मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी 2 आयतार आमकां मेळटात. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 8 आनी 15 मातशी चड व्हडली ना, मातशी इल्लीशी मांडवळ दुसरे भाशेन आसा. सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. आनी ह्या मिसाची म्हाका मातशी इल्लीशी खबर सांगूंक जाय तुमकां. जो पयलो आयतार आमकां मेळटा तो आनी 8वी आमकां पयलो आयतार मेळटा तो आमी आमचे दुयेंतींक जाणट्यांक आनी पिडेवंतांचे मीस पूण तो आमी भेटयता 9:15 मीस. म्हणटच फाल्यां ती हांगा येतलीं आनी तुमची कोणूय
नकळो जावं जाणा जावन उरल्यात जाल्यार तुमच्या लागीं मागता बाबा भयणीनो तांकां मातशे वेळार हाडात. कित्याक काय म्हणल्यार आमचे भाशेन तीं बाबडी सुडसुडीत नात, तांकां आतां धरून आमी हाडूंक जाय, कितलीं पयस तीं आसूं म्हणटच तुमी मातसो भार घेवचो म्हूण मागता तांकां मातशे वेळार हाडूंक. आनीक आमी तांकां इल्लीशी आमची आपुरबाय दाखयता एक दीस कसो घेवन तांकां फुडल्या बंकांनी सुवातांनी बसयता आनी तांकां गरज तांकां आमी पिडेस्तांची मागणी दिता आनी भाशेन इल्लोसो आमचो वेळ तांकां आमी दिता. त्याच दिसा बाबा भयणीनो पेज वांट्टा त्या दिसा म्हणजे फाल्यां ते मिसा उपरांत पेज वांट्टा. आतां पेज वांट्टा म्हणटात ते पोट भरपाची खबर न्हय ती, पूण भाग्यवन जुझेवाज बाबा भयणीनो कशे भाशेन त्यागी जिवीत जियेलो. पेज म्हणल्यार गोरिबाचें जेवण म्हणटात ते भाशेन गोरिबाचें जेवण तो जेवलो. कांय बरी आमकां देख दवरल्यात म्हणटच पोट भरपाची खबर न्हय पूण ताची देख साद्या जिविताची ही देख ताचो उगडास समोर उगडास काडून आमी ही पेज वांट्टा. म्हणटच तुमी येत जाल्यार आमकां ह्या असल्या वातावरणांत भाग घेवंक मेळत. आनी मागीर सांजे 4 वाजता मीस जशें हांवें म्हळां रोमारीचे आनी दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आतां दोबाचीक परबे दिसा 16वेर आनी त्या दिसा सोमार पडटा मंडे वर्किंग डे. मिसाची मांडावळ हे भाशेन आसा सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:45 आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस परबेचे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत ते मीस भेटयतले. आनी उपरांत बागेवन जुझेवाजाचे वरातुरीच्या कुडांत आमचें पारंपारीक मीस दनपारच्या 12 वरांचेर ताचें घर तें ताच्या घरांत आमी हें मीस करता. आनी सांजे 2 उरल्यां ती मिसां 4 आनी 5:30 5:30 इंग्लीश भाशेन. आनी तें बो करून आमी जीं कोण कामांक वतात सिन्स आय सेड इट्स अ वर्किंग डे कामांक वेतात तांचे जितून आमी हे मीस दवरला. आनी थोडोसो वेळ तुमचो घेवन ह्या जाग्याच्यो सवलती हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तुमी जाणात त्यो पूण तरी आसतना ह्या वर्साक आमी मातशे दुसरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून मातशें घुस्पोत म्हूण तुमी जाणात ते तरी आसतना कुमसार जावंक मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोवंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन वो आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू थंय घेवंक बो करून आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावना जो ताचो कंटेंट आसा तो आमी परिशदेचेर आदारलेलो आसा. फर्स्ट एड सेल कोणाक जिवाक बरें दिसना जाल्यार हें सगळें तुमचे सेवेक आसा. तेच भाशेन बाबा भयणीनो आमच्यो स्वयंपाच्यो गरजो करूंक टॉयलेट जावं आमची फेरी त्या वद्दान आनी मागीर सगल्याक शिंपडावन दवरलेलें पियोवपाचें उदक आनी आमचे पोटाची आमचो परामोस करूंक सेंट जोझफ कॅन्टीन थंय आसा. हें सगळें तुमचे सेवेक आमी थंय म्हारग बारग कांय तसले फायदो करपाचे हांगा कांयच ना पूण हें सगळें तुमचे सेवेक. बागेवन जुझेवाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर हांगा मेळटात. तशेंच आमचे सांतवारींतूय ते मेळटात. जशें हांवें म्हळां कॅलेंडर तुमी घेवचे आनी तुमकां घेता आसतना तुमच्या इश्टांक एक गिफ्ट कसो करूंक हो बरो एक सोयेक देखून परिशदेच्याच मनान एकवटाच्या मनान जशें आयज हांवें नियाळ्ळां तुमच्यान एक गिफ्ट कसो घेवंक जाता आमच्या स्टॉलार ते मेवतात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबी दिसा पर्यान बागेवन जुझेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो होमो घेवंक वो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. आमच्या वडिलांनी सकाळींच आमकां कळयलां म्हाका एक मोबायलाचेर मेसेज आयिल्ली सांगून की आमच्या मोगाच्या सोंपलेल्या एमेरिटूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या ओत्म्या खातीर मीस भेटयतले. खंय ते आतां आमचे कातेद्रलाचे इगोर्जेन द कथिड्रल चर्च इन ओल्ड गोवा आदलें गोंय जानेराचे 9 सोमार इट्स मंडे 4:30 वरांचेर सांजे 9th Monday 4:30 in the evening Cathedral Church. आनी आमी सांत तुमी जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण आमच्या वडिलांची खोशी आनी तांची विनंती. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय जावं सुरवातेची उतरां वो वाचपां वो बाबार्थ्याची मागणी करूंक खोशी दाखयतात ती आतां पासून वचून आमचे सांगिस्तीन त्या मनशांक मेळची म्हूण आमी मागता. चड देव बरें करूं. मोग आसूं.
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. मिसाची भेट सोंपली. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज सुजे वाजा भाशेन एकचारी आनी समुदायीक मोनान चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी वावरुया. गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बावा. मागणे भाग घेवन जुजेवादाच्या नोवेनाच्या मागण्यांत चुकला. सगळीं आमी स्क्रिनीचेर नदर मारुया. आमची भयण आमकां आदार. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचें. मोगाल बापा, मोगाल बाबा, तुज्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या ओजापांनी आपल्या दोयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें. ताच्या पावलार पावलां धरून तुज्या सेवका बागिवोन सुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फृतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवोनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलो. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचे मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागतांव. ओगीच रावून तुमकां जाय तें मागात. हे मागणे आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.